कायद्याचे उल्लंघन करपी कसूनांचेर आतां खर कारवाई जातली। सरकार फायन वाडयल्या म्हूण म्हायती मेळटा। पयले फावट 25 लाख, दुसरे फावट 75 लाख, तिसरे फावट हाचे परस चड वेळ पडल्यार लायसनां रद्द जातली म्हूण सरकाराचे निर्देश। मागीर आतां फायन्स वाडयल्या होम डिपार्टमेंटान। फायन वाडयला ती बरी आहा। फायन वाडोवन एक नवो विंडो ओपन जावपाक जायना। विंडो म्हळ्यार कितें? सिंगल विंडो म्हणटात। आतां सिंगल विंडो ना, खूब विंडोज आहा, खूब दारां आसा, ती सगळीं खटखटायत करूच तूं धंदो करूंक पावता। हें एक कॉमन एलिगेशन आहा। काजिनोचो इशू आमी कितें काडिल्लो? काजिनोचो इशू आमी असो काडिल्लो की काजिनो ऑन शोर जे काजिनो आहात, हे ऑन शोर काजिनोज लायव्ह गेमींग करतात। म्हळ्यार 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जो लायव्ह गेमींग जाता ते इल्लिगली ऑन शोर ते करतात। 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें। 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोडे जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें। उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो। तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताजे व्हिडिओ क्लिप्स आसात, ते हांव आतां काडना। हांव पळयता सरकार कितें करता तें। सरकारान म्हजे हे कंप्लेंट हाजो वापर करून फायन वाडयली। आमचो डिमांड कितें आशिल्लो की गेमींग कमिशन हाडचें म्हणून। गेमींग कमिशन म्हणटा तें कितें? इट इज द बॉडी वीच ओवरसीज, इट विल बी अ न्यूट्रल बॉडी वीच ओवरसीज द एंटायर गेमींग इंडस्ट्री। गेमींग कमिशन हाडटा म्हणून बीजेपीन इतलें सांगलें, गेमींग कमिशन हाडूंकूच ना फर्स्ट। दुसरें, ही फायन घालून जो मनीस करता ताका थंयच्या थंय पारात करून फायनीचेर डिवायड बाय 2 अशें जर जाता जाल्यार हे हांवें इशू रेज करून हो फायदो सरकाराचे इल्लिगल ग्रेटिफिकेशनाकूच फुडें वतलो। सेशनान कितें आसता, लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जावंक दिवप ना, हो एक प्रकार लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।